पयलीं ऑल पार्टी मिटिंग्स म्हणटाले आनी आतां ऑल पार्टी मिटिंग्स करता तेजे पयलू कितें तरी आमकां रिपोर्ट जो कमिटी रिपोर्ट आमकां हेच्या पयलू असेंब्लीन सांगलें कमिटी रिपोर्ट जाला ते रिपोर्टान सगळे इनपुट्स येयल्ले आसा म्हणून पण हे रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय आनी ते रिपोर्टाचेर डिस्कशन जावपाक जाय पण आयज अशें जालें की आमी आमचे जे कन्सर्न्स आसा तुमी पळयता आसतलें फायनान्शियल इम्प्लिमेंटेशन जाय जो बर्डन जो फायनान्शियल आसा हो आयज गोंयचेर खूब वाडलेलो आसा हे सगळे पॉयंट्स आमी मांडले तो थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें डिस्कशन हेच्या पयलू जाल्लें असेंब्लीन आनी सगळ्यांनी मान्य केल्लें की जाय म्हणून पूण जाय म्हणून तेजे फुडलें कशें आसतलें तेका लागून कमिटी फॉर्म केल्ली आनी ते कमिटीचे थ्रू रिपोर्ट जितलो येतलो आनी ते रिपोर्टाचेर कितें कितें पॉयंट्स आसा हेजेर डिस्कशन जावन तो कशें आमी सुटावे करतले हेजे बाबतींत उलयतले अशें जाल्लें पण आतां आमी परत परत तांकां विचारलें की रिपोर्ट केन्ना मेळटलो आमकां रिपोर्ट अजून पर्यंत कित्याक ना सो रिपोर्ट तेंच्यांनी टेबलूच करूं ना आतां जेन्ना आमी फोर्स केलो तो म्हणलो आमकां रिपोर्ट मेल करता अजून पर्यंत तरी आमच्या हातीन रिपोर्ट पडना सो रिपोर्ट पडोन आमी कितें उलयतले पण आयज अशें मुखेलमंत्र्यान डिसिजन घेतलेलें आसा की फाल्यां म्हटल्यार 31 तारखेक तो नोटिफाय करता म्हणटा थर्ड डिस्ट्रिक्ट नोटिफाय करता म्हणटा पण हांव एक सांगपाक सोदतां हेच्या पयलू म्हणजे सेंट्रल फंड येतलो आनी कितें येतलें हे खूब एश्युरन्सीस हेच्या पयलूय दिल्ली आनी तुमी पळयता आसता G20च्या टायमार कितलोसो सेंट्रल फंड येवपाक आसलो तो येवंक ना गोंय सरकाराचेर बर्डन पडलो तुमी पळयता की व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करता लिबरेशन डेयाचेर त्या टायमार फंड येवपाक आसलो तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिवना तुमी पळयता की खाजनाक लागून 500 CRचो फंड आमकां ग्रांट करतलो म्हणून सांगलो तो दिवना सो आतां थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करतले त्या टायमार आमचे कडेन कितलो फंड आसतलो जो फंड आमी इम्प्लिमेंट करून ती सगळे समज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस घालतले जावं आमी हॉस्पिटल बांदतले जो बाकीचे घालतले सो ते प्रेजेंटेशनान ते घालता सेन्सिसाचेर दाखयता सो इतले सगळे आसून बसून तो पॉयंट टू पॉयंट आमकां डिटेल रिपोर्ट तो अजून पर्यंत मेळोंक ना हेजे बाबतींत आमी कशे उलयतले हेजे बाबतींत कशे आमी पॉयंट्स रेज करूंक मेळटले हेंय आमकां करपाक मेळना सो हे जे फास्ट फॉरवर्ड करता सरकार हे कित्याक लागून करता आयज तुमी पळयता की गोंयांत ऑलरेडी एक्झिस्टींग जे डिस्ट्रिक्ट आसा तितून जे ऑपरेशनल प्रॉस्पेक्टीव जो एडमिनिस्ट्रेशन आसा हें स्लो जाल्लें निग्लेक्टेड जाल्लें आसा थंयच आयज स्टाफ शॉर्टेज आसा सो हें सगळें आसून बसून तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करतले आनी तेजेर इम्प्लिमेंटेशन कॅपिटल बजेट आनी रेव्हेन्यू बजेट हो इम्प्लिमेंटेशन खूब जातलो सो हो कसो आमी हें फुडें व्हरतले हेजेर बाबतींत आमकां कांयच सांगलेलें ना सो आमी तांकां सांगलेलें की आमकां थोडे दीस तरी टायम दिया हेजेर आमी डिस्कशन करून उलोवपाक लागून पण मुखेलमंत्र्यान सांगलें की फाल्यांच्या दिसा हेजें नोटिफिकेशन आवट जातलें आनी डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते घालतले आतां हें करून आयज असेंब्लीन हेजे पयलीं असेंब्लीन जेन्ना डिस्कस जालें हें असेंब्लीन टेबल जावपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन हें जावपाक जाय हांव तें म्हणटा कॅबिनेटान पासून अप्रूव जाला म्हणटा सो कॅबिनेटान डायरेक्ट अप्रुवल दिल्लें आसा म्हणटा की थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें सो इतले लेवलाचेर पावला आनी फुडें फाल्यां नोटिफाय जावन फुडें वयतलें म्हूण सांगता सो आमकां खबर ना सरकार इतलो घाई कित्याक करता घाईन ते फुडें वचपाक कित्याक सोदता तांकां पॉलिटिकल कितें विलिंगनेस आसा कितें ना हें पळोवपाक जाय आनी एक्झिस्टींग आतां खूब जाणांचें म्हणणें आसा की कितलेशे तालुका जे कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा ते डेव्हलपमेंट त्या लेवलाचेर जावंक ना तांकां लोकांक पावपाक मेळना सो हें आमकांय खबर आसा पूण तेजे बाबतींत एक्झिस्टींग आसा तितून तुमी कित्याक अपेची ठरले ऑलरेडी तालुका वायज आमचे कडेन ऑफिसीस आसा ऑलरेडी आमचे कडेन कॉन्स्टिट्युन्सी वायज ऑफिसीस आसा सो हें जें आसून बसून हें कित्याक जायना हेजेरूय लक्ष दवरपाक जाय सो तो लक्ष दवरिनासतना आयज आमी थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर पळयता पण थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर काम करतले तेजो इम्प्लिमेंटेशन आनी जो कमिटी रिपोर्ट आसा तो आमकां अजून पर्यंत दिल्लो ना सो ऑपोजिशनाक आयज म्हाका तरी दिसता की आपोवन हाडला बेश्टे नांवा पुरती दोळ्यांक पानां लावपाची खबरी जाल्ली आसा की तुमकां आमी मिटींग घेवन सांगलेलें आसा सो कन्विन्स करता हें असोच पॉयंट असो आयज तरी आमकां दिसता पण तुम्ही आरजी पार्टी सपोर्ट करता तो एटलिस्ट आमकां एक म्हयन्याचो तरी टायम मेळपाक जाय तो रिपोर्ट जावं त्याच्या बॅकग्रावंड म्हटल्यार डिफरंट सेक्टर्स आसा त्या सेक्टर्सांची आमकांय स्टडी करपाक जाय ती स्टडी करून आमी आमचे पॉयंट्स घालपाक शकता आतां असेंब्ली जाली असेंब्ली जावन तुमी रोखडोच आमकां रिपोर्ट टेबल करून आमी तेजेर स्टडी करून परत मिटींग आपोवन हेजेर कितें आसा तो डिस्कशन करूंक जाय आसलो बट एक म्हयनो बसून आमकां मेळोंक ना एक 15 दीस बसून ना 2 दीस बसून मेळोंक ना सो आयज काल मिटींग तेंच्यांनी आपयला आयज आपयला म्हटल्यार दोळ्यांक पानां लावपाक ही मिटींग आपयला अशें तरी आमकां दिसता आमकां तरी दिसतालें की डिस्कशन जातलें फुडें वयतलें फाल्यां तो म्हणटा नोटिफिकेशन करता नोटिफाय करतले सो नोटिफाय करतले जाल्यार आमकां कित्याक आपयला तुमीच नोटिफाय करपाचें म्हटल्यार कॉन्फिडन्सान समज ऑपोजिशनाक घेयत ना तुमी तुमकां जाय तशें करता कॅबिनेटानूय तुमी अप्रुवल केल्लें म्हणटा सो हितून आमकां आनी आमचो रोल कितें तर आमी जेन्ना आमचे पॉयंट्स आमचे इनपुट्स ऑल पार्टी आमी आमचे कॅडर आसा आमचे जे काम करता इतली गांवांनी जे रुरल एरियाज आसा आतां रुरल डिस्ट्रिक्ट असो म्हणटा जेन्ना रुरल डिस्ट्रिक्ट म्हणटा ते रुरल एरियाच्या सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय तुम्ही ऍज अ पार्टी तुम्ही अपोज करताय
पळय आमी थर्ड डिस्ट्रिक्टाक केन्नाच ओपोज करूं ना. आमी म्हणटा की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाय, पण आमी कितें म्हणटा की हेज्या बाबतींत सगळें डिस्कशन प्रॉपरली जावपाक जाय न्ही. सगळें म्हणजे ओवरऑल गोंयाचेर जो स्ट्रेस आसा तो कसो जातलो, कितें जातलो, हेजें डिस्कशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें डिस्कशन जायनासतना तुमी हरीन करून तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता. बाकीचे बाउंड्रीज कश्यो आसतल्यो, कितें आसतलें, हें सारकें पर्टिक्युलर लोकांकूय कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. फाल्यां फॉर एक्झाम्पल काणकोणच्यान सद्याक खंय पणजे मडगांव लागीं पडटा, ते केपें लागीं पडटा, हें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. सो खंयचें हें करपाक जाय, हेजो सगळो त्या रिपोर्टान आसतलो. त्या रिपोर्टान जे पॉयंट रेज केल्ले आसा ते आमकां दाखोवूच ना. रिपोर्टाचा स्टेटस कितें कांयच ना. आमकां आतां आमी मागलो आतां पासून आमकां ऑन द मिटींग टेबल त्या मिटिंगेच्या टेबलार तरी तो रिपोर्ट दवरपाक जाल्लो. कित्याक तुमी फाल्यां नोटिफाय करता म्हणटा, तो पासून दवरुना. तो सांगता मेल करतलो. हेच्या पयलीं अशें जाल्लें आसा की असेंब्लीन हें तुमकां टेबल करतलो, मागीर ते केन्नाच टेबल करिना. आनी म्हाकाय दिसना की तो आमकां रिपोर्टूय मेळटलो कसो. तो एकदां नोटिफाय जावन मागीर रिपोर्ट मेळटलो. सो हें जेन्ना आसा नोटिफिकेशन जावन रिपोर्ट मेळोन त्याचो फायदो कितें, आमकां पॉयंटूच रेज करूंक मेळना.